सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया A5 पेज नंबर 3. A5 पेज नंबर 3. देव बरो दिसत्यो तुमकां हांव दिवं. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. आयज आमी ही मिसाची भेट भेटयता. सांत आनाच्या मानाक आयज जावन नोवेना सुरू जातात. तशेंच दुसरें दिसा सोंपून गेल्ल्या जुजे गोन्साल्वीस हाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आमचो तरणाटो स्टेलन लुकास, तशेंच मारिशा वालिस, आयनोआ फेर्नांडीस तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटेन आमी मागुया. तशेंच आमच्या भारतांत केसीस वाडत आसात. 1 मिलियन केसीस सद्याक जाल्ल्यो आसात, म्हणजे 10 लाख क्रॉस जाले. गोंयांत 3000 वयर केसीस जाल्ल्यो आसात. 20 जाण सोंपून गेल्यात आमच्या गोंयांत. कितें भाशेन मागुया आमी सगल्यांनी जण एकल्यांनी जबाबदार रावंक, आमचो सरकार जबाबदार रावंक, आनीक आमी सगळीं ह्या महामारीचेर झूज मांडूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, आमचो देव मोवाड, आमचो देव दोयाळ, आमकां दोर दिसपोटी होच आमचो देव मोवाड आनी दोयाळ कोरण्यांनी राखता आनी सांबाळटा. आनी आमी ताची पाटलावदारां, आमी ताची शीस म्हणटोच आमकांय दोयाड आनी मोवाड जावंक तो आपयता. आमच्या कुरण्यांनी, आमच्या दिसपोट्या वावरांत, आमच्या हेर वस्तूंनी आमी दुसऱ्यां सगळें उदीक आनी उदीक दोयाड जावंक ह्या मिसांत आमकां किरीत भाशेन कृपा आनी बोड आमी मागून घेवया. आनी पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून ह्या मिसाची भेटेन सुरवातेक आमची पातकां ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच मरे सगळ्या दुरतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, वाट चुकतोल्यांक तुज्या स्वताचो उसवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती बाबार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बाबार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी हेजिकियास राजा पिडेंत पडून मरणाचे तोरणीर पावलो. इसायास प्रवादी आमोसाचो पूत
अशें ताका सांगूंक आयलो. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें घर थाऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मरणाचे दीस पावले, तूं आनीक बरो जावचो न्हय. हेजकियासान आपलें तोंड वणटी वाटेन परतिलें आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें, सर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वाशीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीट तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कोर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुकां गळोवन हेजकियास रडलो. तेन्ना सर्वेस्पोर इजायासा कडेन असो उलयलो, वच आनी हेजकियासाक सांग, सर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुकां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मदें तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरांत चडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चडयतलों. त्या भायर आसिरियेच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलों. हें शार हांव राखतलों. इजायासान म्हणलें, आजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या गायाक लायात आनी तो बरो जातलो. हेजकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतलों म्हूण तूं म्हाका कसली खुणां दिताय? इजायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें करतलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पोर ही खुणां दिता. पळय, देंवत्या सुर्याची सावळी आकाशाच्या पांवड्याचेर 10 पावलां फाटीं सरशी हांव करतलों. सांगलोले प्रमाणें सुर्याची सावळी 10 पावलां फाटीं गेली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. परतून म्हणुया, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हाका म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों म्हजें जिवीत अजून अर्दें सरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलोलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेता ताचे मदल्या आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तंबू वरवीं म्हजो तंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरीं म्हजें जिवीत रेवडिताय, भोंवऱ्यांतलें तें कापून उडयताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जीव सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उद्गार, सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वापोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारान शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस बुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फारिसेवांनी तें पळोवन ताका म्हळें, सोनवारा दिसा
करून वचो तसले हे पळय तुजे शीस कोरतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाताक आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावूं येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? वो सोनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात, तरूय गुन्यांवकार जायनात. हेंय तुमी सुमूर्तींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दोया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासलेत, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आमी सुरवातेक म्हणटले हांव देव आमचो मोवाड आनी दोयाड. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां दोयाड आनी मोवाड कुरण्यो करूंक हो देव आपयता. आमकां देव आमची बोली स्विकारता, पूण कसल्या मनान आमी ही बोली देवाक भेटयता. जावं आमी सोनवार फारिसेवां भाशेन आमी आयतार सोंताचो पाडटा. हो आयतार आमी पाडटा आसतना मिसाक आमी येता तेन्ना कसल्या मनान आमी येता हें गरजेचें. फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जेसूक आनी ताच्या शिसांक कसलीय चूक केल्यार ते धरूंक सोदताले, कित्याक तांकां सोनवार गरजेचो आसलो. आनी सोनवारा परस सोनवारांत कितें पाडचें, बारीकसाणेन वस्तू कश्यो कश्यो तांणी पाडच्यो हे बारीकसाणेन ते निगा दवरताले आनी तांकां हें बारीकसाणेन पडलेलें. जो कोणाचेर आड येतालो ताका ते तुरून निशेध मारताले आनी तांकां सजा ते दिताले. जिवितांत आज देव आमकां उगडास करता. आपल्या जिवितांत हांवें सदांच म्हजे पोरचेची दया केल्या आनी जेसून ही दया करून आमकां दाखयल्या. जेसू किरीत भाशेन फारिसेवांक परतून उरफाटें उगडास करता. दावीद आनी ताच्या शिसांनी कितें केलें जेन्ना तांकां भूक लागली? देव मंदिरांत देवाक भेटयलेले उंडे दावीद आनी ताच्या शिसांनी केले. हें तांच्यान करूंक जायनासलें, तरी पुत्यान भूक लागली देखून आपले कुडीची गरज पयलीं तांणी चिंतली आनी दावीद आनी ताच्या शिसांनी तें केलें. हें उगडास करून जेसू किरीत भाशेन ओजियेस प्रवाद्याचे 6व्या वेसोरान 6वी वोड आसा ती उगडास करून त्या फारिसेवांक सांगता आनी म्हणटा, म्हाका दोया जाय, बोली नाका. ओजियस 6व्या वेसोरान 6वी वोड ही आमकां मेळटा. आनी तांकां उगडास करता की आमचो देव जावन आसा दोयाड देव. तुमी घडयेक सोनवार पाडटात आसतले, तुमी घडयेक सोनवारान बारीकसाणेन वस्तू बरे भाशेन सांबाळटात आसतले, पूण पोरजेची तुमी पिडापीड करतात ती सारकी न्हय. ह्या दिसांनी बाबा भयण आमचे नदर मारल्यार आमी ह्या पेस्त पिडेन भितर सरता आनी सगळींच आमी ह्या दिसांनी घाबरलेलीं आसात. सगळींच आमी आकांताक सांपडल्यात. सगळींच आमी एकामेकाचे दुबाव धरून चलतात. सगळींच आमी दुसऱ्यांक आमी गुन्यांवकार करूंक सोदतात. देव आमकां उगडास करता. जरी आमची बाबा भयणां ह्या दिसांनी पिडेंत आसात, तरी पुत्यान तांचें सवें आमकां चतुराय धरून दोयाड जावंक उदीक गरजेचें. जी कोण आमची बाबा भयणां भुकेंत आसात तांची गरज पडूंक गरजेचें. जी कोण आमची बाबा भयणां जांकां कोण भेट करिना तांकां एक आमी फोन करून जावं तांचो एक आमी हुस्को धरून तांचो उगडास करूंक गरजेचो. जी कोण बाबा भयणां आमकां मागूंक लायतात, पिडेंत आसात, तांकां आमच्या मागण्या वरवीं आमी तेंको दिवंक गरजेचो. जे कोण आमचे फुडारी आसात तांणी पोरजेचें बरेपण पडून उदीक आनी उर्जीक पोरजेक सवलत दिवन हे पेस्त पिडेची तांकां भायर काडूंक, तांकां आदार दिवंक, मानसीक जावं तांच्या मनांत कितेंय तांकां वायट वो तांकां दुखोवल्यात वो तांकां फसवल्यात वो तांकां हुस्को आसा तो तांचो पयस करून तांणी उदीक आनी उर्जीक पोरजेक इलाज दिवंक गरज. पूण बाबा भयणो, आमी स्वार्थी. जायते फावटी घडयेक आमचेंच कितें बरें,
आमकांच कितें देवा कडचें आमकां मेळटलें हें आमी चिंताव. देव आज आमकां उगडास कर. जरी हांव उदार, जरी हांव दोयाड, जरी हांव मोवाड, तरी पुत्यान तुमकां म्हजें शीस कशें दुसऱ्या सगळें दोयाड आनी मोवाड जावंक हांव किरीत भाशेन धाडटां. आमी अदीक आनी अदीक दुसऱ्या सगळें दोयाड मोवाड आमच्या कुरण्यांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या मागण्यांतल्यान जावं आनी आमची बोली देवाक स्विकारतली जाल्यार आमीच पयले सुवाती दोयाड्यो कुरण्यो करूं. ह्या मिसांत कोतकोत्यांत आमकां सगल्यांक कुरपा आनी बोड मागून घेवया. बेटोने वेटार गीत घेवया. C24 पेज नंबर 39. C24 पेज नंबर 39. आदीचे भंगार करून शोकताय तूं एकाच उतरान. आती दूर आमचे शिणे आंगार कोर पवित्रात्म्या. दोयाल बाबा भक्तीपणा इरकोल होलक्या जिविताचे तुका मोगतां आमचे वरदान. तुका मोगतां आमचे वरदान. दोयाल बाबा भक्तीपणा इरकोल होलक्या जिविताचे तुका मोगतां आमचे वरदान. तुका मोगतां आमचे वरदान. मोशा बाबा भयणीनो, हें मोशा आनी तुमचें बलिदान सूत पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेकी पवित्र बिच्या दवा सर्वेस्पर मा. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबीच्या देण्याचेर तुजी दोयाल दीस घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत मारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमताव. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण पुरगुडटाव. तीर बरवशान ताचें मोहिमेवंत येण्याक कोंतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र, पवित्र पवित्र. पवित्र दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारदी ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पोरगोटुया. जेजू
Gesù ci porterà, Gesù non viene dolore, Gesù però, Gesù ci porterà, Gesù non viene dolore. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता दोयाड आनी मोवाड जावंक आमकां देव ह्या मागण्यांतल्यान शिकयता. कितें भाशेन जेजून शिकयलेल्या मागण्या आमी म्हणटाना जांकां आमी बक्षूंक नात तांकां आमी उदीक ह्या वेळार उगडास करून बक्षणे दिवंक. जी कोण आमचे चुकल्यान तांचो आमी उगडास करून ह्या मागण्यांत तांचे सवेन दोयाड जावं. जेजून शिकयलेले मागणे सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास तसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची फातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिणे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिणे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिणे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती ओस्तोची सू आमच्या पेल्या सवे उदीक मोवाड दोयाड जावंक आमकां ह्या वेळार उलो मारता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणे मोगाळा जेजू. मोगाला जेजू.
तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मान हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू वन हांव सगळ्या वस्तू वोत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता आशेता. ही घडये हे घोडेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारान घेवं सकोना म्हणटो शोकोना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमचे सोर्शी दीस रात राव कासावान चलयता आमचे मोगोऱ्यार कोण आसा सोड प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता तो देवी मोगाचो ताचे मोगोरे कोण आसा सोड प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता तो देवी मोगाचो. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन मागुया देवा लागीं जी महामारी आमचे मुखार उबी आसा आनी गोंयांत आतां आनीकूय केसीस वाडत आसा. आमी बरे भाशेन आमची काळजी घेवंक आनी जे कोण बरे नात तांकां बेगीनूच बरें कर म्हूण मागुया. खेरीत भाशेन सगळे दोतोर आनी नर्सी पासत मागुया. भोव करून डॉक्टर एडवीन गोम्स जो बरो ना, जाणें जायत्या जाणांक पेकोवणेचो हात दिला पूण आतां सद्याक तोच बरो ना, ताका बेगीनूच बरो कर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, सूर पदवीदार आनी काकूट सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. तूं प्रेमीक मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्या पासत कश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन ती कोनवाळायेन आयकून घे. आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली यावचीत सुरू जाली पेस्त पिडा पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं नियंत्रणाखाली येवन हे पिडेक लागून पिडेक लागून दगदवतल्यांक दगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ फावो ती शक्ती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आदार मागून आमी तुजे सरशी तुजे सशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचे अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानान विज्ञानान एक गुणादीक वासी गुणादिवासी बेगीनूच सोदून काडून बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकारान आनी भोव करून भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर तुजेच्या बरेपणा फावो ती पावलां मारूं पावती पावला मारून तुजे जाणवायेन जाणवायेन उजवाडाय. उजवाड जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन.
आयज शुक्रार आयज सांजे 7:15 वाजता पवित्र संस्काराची बजवण आसतली. लायव्ह स्ट्रीम जातले 7:15 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात उदीक दोयाड मोवाड दुसऱ्या सवेन जावंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडील मोज्या देवा